विसवा उपरांत तुमकां येवकार. टाळ मृदंगाच्या गजरांत मंगळारा मडगांवची दिंडी जाली. हजारांनी लोकांनी देवाचें दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली. बुधवारा दिंडीचो दुसरो आनी निमणो दीस. हे निमतान आकाशदिवे आनी रांगोळेच्यो सर्तीय दवरिल्ल्यो. पळयात मडगांवची दिंडी. ही 101वी दिंडी. मंगळारा सकाळसान देवळात धार्मीक विधी जाल्यो. हरिमंदिरान विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेवपाक लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. राती पालखेचे दर्शन घेवपाकूय लोकांची गर्दी आसली. दामबाबाले घोड्यान आकाशदिव्यांची सर्त दवरिल्ली. सर्तीत लोकांनी तरेतरेचे आकाशदिवे केल्ले. ते भायर सॉरीट पार्टीन रांगोळी सर्तय दवरिल्ली. हातूंत मडगांवचो दामबाब, अण्णा हजारी, नाना पाटेकार, शिवाजी साटम, विक्रम गोखले, नसरुद्दीन शाह आनी हेरांच्यो रांगोळी काडिल्ल्यो. गायनाच्यो कार्यावळी जाल्यो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. 8 दिसां भितर सरकारान जर मयां खातीर अध्यादेश काडलो ना जाल्यार नक्सलवादी जातले अशी खर शिटकावणी मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन सरकाराक दिल्या. मयां खातीर जर सरकारान कायदो केलो ना जाल्यार वेंचणुकेंत सरकारा आड वावुरपाची धमकी मयेकारांनी दिल्या. फाटल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात 8 दिसां भितर मयां खातीर अध्यादेश काडटले अशें उतर सरकारान दिल्लें. मात आतां म्हयनो जालो तरी कांयच जागमाग करूंक ना म्हूण तिडकल्ल्या मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन पणजे बुधवारा आझाद मैदानाचेर एका दिसाचें धरणे धरलें. ह्या धरण्याक स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमली, प्रभाकर सिनारी, आदलो आमदार ॲडव्होकेट बाबूसो गांवकार आनी समितीचे हेर फुडारी आशिल्ले. सरकारान 8 दिसां भितर अध्यादेश काडून मयां खातीर स्वतंत्र कायदो करचो आनी कस्टोडियन कायदो रद्द करचो अशें समिती मागता. जी आसा पळय ही ताकद आमी आतां फक्त शस्त्र घेवनूच करतले. सरकारान आनी अंत पळोवचो न्हू. 8 दिसां भितर ऑर्डिनन्स जे आसा ऑर्डिनन्स काडचे. कायदो करिना जाल्यार मयेच्या काँग्रेस उमेदवारा आड वावुरतले अशी शिटकावणी समितीन दिल्या. जर मयां खातीर हो कायदो जर तर सरकारान केलो ना जाल्यार आमी येता त्या निवडणुकीक सरकाराच्या विरोधान काम करतले. आतां जे सरकार आसा ह्या सरकार पक्षाचे जे उमेदवार मयान आसतले ह्या उमेदवारांक मतां घालूं नाकात अशें सांगपा खातीर मयाकार वावुरतले. स्वातंत्र्य सैनीक प्रभाकर सिनारी म्हणटा सरकार असोच वागपाक लागलो जाल्यार मयेकारांक नक्षलवादी जावन हातांत शस्त्रां घेवची पडटलीं. जर सरकार जर आतां कांय करिना हांव स्वता खुद्द वचून मया त्या थंयसर जशें गेरिला वॉरफेअराचेर नाशिल्लें तशें हांव करूंक तयार आहा. तांकां आर्म कशें चलोवचे, बॉम्ब कशें चलोवचे, कशें नाक्सलायट जावचे हें शिकयतलो आनी सरकारचे तातूंत कांय बळी सुद्दां पडूंक शकता. आमची इतली तयारी आहा. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. गोंयच्या पंगडाची आतां खरी परीक्षा आसा. गोंयच्या कॅप्टनान महाराष्ट्रात पयली मॅच अकस्मात डिक्लेअर केल्ल्यान शॉकात जाल्ल्या गोंय पंगडाक ह्या धक्क्यांतल्यान भायर सरचो पडटलो. पुराय ताकीसरशी खेळचें पडटलें. बिरेस्तारा सावन आसामांत दुसरी रणजी मॅच सुरू जावपाची आसा. आयतारा जाल्ल्या पयल्या रणजी मॅचींत गोंयाक जिखपाची संद आसतना गोंयच्या कॅप्टनान मॅच डिक्लेअर करपाचो निर्णय घेतलो. कॅप्टन स्वप्नील अस्नोडकराच्या ह्या निर्णयाचेर सगळे जाण शॉकात जाले. 19 ओव्हरींनी 130 रन्स जाय आसतना स्वप्नीलान हो निर्णय घेतिल्ल्यान गोंयचे खेळगडे आनी जीसीएच्या अधिकाऱ्यांक धक्को बसलो. ह्या निर्णयाक लागून गोंयचो एक खडेगांठ बॅट्समॅन आशिल्ल्या स्वप्नीलाचेर भायर बसपाची पाळी आयल्या. गोंयच्या रणजी इतिहासांत पयलेच फावट अशें घडलां. स्वप्नीलाचो टॉप ऑर्डर बॅट्समॅन म्हूण अणभव विचारांत घेतल्यार ही गजाल गोंय पंगडा खातीर सामकी म्हत्वाची. आसामांत बेरेस्तारा सावन सुरू जावपा आशिल्ले दुसरे मॅचींत स्वप्नील आसचो ना. मिडियम पेसर रॉबिन डिसोजाचेर आतां कॅप्टन म्हूण जबाबदारी आयल्या. घरच्या मैदानाचेर जाल्ली पयली मॅच जिखपाची संद गोंय पंगडान वगडायली. आतां आसामांत गुवाहाटींत अनवळखी जाग्यार खेळून जिखपाचें आव्हान गोंय पंगडा समकार आसा. ही जबाबदारी रॉबिन डिसोजा आनी कोच विवेक कोळंबकाराचेर आसा. पयल्या मॅचीच्या धक्क्यांतल्यान खेळगड्यांक भायर काडून उर्बा दिवन आसामांत पुराय ताकीसरशी खेळपाक तयार करपाचें हें आव्हान. गोंय पंगडाक प्लेट ग्रुपांतल्यान एलीट ग्रुपांत वचपाचें आसत जाल्यार तीच एक मोख दवरून ते दिकेनच फुडल्यो सगळ्यो मॅची खेळच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया.
आनी इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.